म्हूण पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटीवेलें वाचप। म्हजे भाव भयणीनो, तुमचे विशीं म्हाका म्हज्या मनांत कसलोच दुबाव ना। तुमी खरेंच बऱ्या मनाची मनशां। सगळ्या वस्तूंची तुमकां खूद ओळख आसा आनी एकामेकाक बूद दिवंक तुमच्यान जाता म्हूण हांव बरें जाणो। तरी आसतना तुमकां नव्यान उगडास येयसो करूंक थोडे कडेन बोबिडा नासतना हांवें तुमकां बरयलां, कित्याक देवान म्हाका हें देणें दिलां। म्हणजे ओन भावार्थ्या मदें क्रिस्त जेजूचो मुन्यारी म्हाका केला आनी विदेशांचे समर्पण ताका मानता तसलें आनी पवित्र आत्म्यान पवित्र केलोलें जावचे खातीर देवाचें शुभ वर्तमान परगटूंक म्हाका ताणें यादनीक नेमला। देखून क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत हांव देवा पासत वावुरलां ते विशीं म्हाका अभिमान भोगूंक निमीत आसा। ओन भावार्थी लोकांक आपणाक खालती करूंक जावं म्हज्या उतरांनी जावं म्हज्या कोरण्यांनी व्हड खुणां आनी विस्मितां करून पवित्र आत्म्याचे सोबतेन क्रिस्तान म्हजे उद्देशी केलां ताची मात खबर हांव व्हडविकेन सांगतां। अशें जेरुसल्याक थावन इलिरेक पर्यान बोवाडो मारून क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानाची हांवें जाता तितली परगटणी केली। पूण जंय क्रिस्ताचें नांव परगट जालां थंय हांवें शुभ वर्तमान परगटचें न्हय म्हूण हांवें नेम दवरलो, कित्याक दुसऱ्यान घाल्ले बुन्यादीचेर बांदूंक म्हाका खोशी नासली। परतेंच जाल्यार हें बरयलोलें आसा तें उतर म्हजें सवें खरें जावचें। जांकां ताची खबर परगट जावंक ना ती ताका पळयतली आनी जाणी ताचे विशीं आयकूंकूच ना ती समजतली। देवाचें उतर हें। देवाचें बोट उपकार। देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी। सर्वेस्परान आपली सोडवण राष्ट्रांक परगट केली। सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत। ताणें केल्ली ओचोऱ्या उजव्या हाताच्या बळान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली। जबाब: सर्वेस्परान आपली सोडवण राष्ट्रांक परगट केली। इस्रायलाचे कुडींताय आपलो तीर विस्वासी मोग मनान दोन सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली। राष्ट्रांचे दोळे मुखार आपली नीट दाखोवन दिली। जबाब: सर्वेस्परान आपली सोडवण राष्ट्रांक परगट केली। शेकन पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली। आखे पृथ्वे गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गितां घडून गाव, आनंदाचे उल्हास सोड। जबाब: सर्वेस्परान आपली सोडवण राष्ट्रांक परगट केली। Sorvesporak, जो कोण देवाच्या उतराक पाळो दिता असल्या मनशा सवें खरेंच देवाचो मोग सोपूर्ण जाला। जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। आपल्या शिसांक जेजून अशें सांगलें, कोण एकलो गिरेस्त मनीस आसलो आनी ताका एक मुक्तम आसलो। हो ताची गिरेस्तकायेची वाट लायता म्हूण कोणें ताचे चडशें वचून हाचेर फिर्याद दिली। हाका आपोवन हाडून दोनयान विचारलें, तुजे विशीं हांव हें आयकतां तें कितें? तुज्या कारबाराचो
हिशोब दी, तर ह्या फुडें म्हजो मुग्दम जावंक तुका मेळचें ना. तेन्ना मुग्दमान आपणाच भितर म्हणलें, म्हजो धनी म्हजे कडचें मुग्दमपण काण घेता म्हणटकूच हांवें आतां कितें करचें? कोणूंक म्हाका सोकत ना, भीक मागूंक म्हाका लज दिसता. बरें, म्हाका मुग्दमपणा वेलो निकाळल्या उपरांत कोणें तरी म्हाका आपणांगेर घेवचे खातीर हांवें कितें करचें तें म्हाका कळ्ळें. आपल्या धोनयाच्या एकल्या रिणकाराक आपोवन ताणें पयले लागीं विचारलें, म्हजे धोनयाक तूं कितलें देवो आसाय? ताणें जाप दिली, 100 मापां तेल. हाणें ताका सांगलें, तुजें रीण पत्र घे, वेगीं बोस आनी ताचेर 50 बरय. मागीर दुसऱ्याक विचारलें, आनी तूं कितलो देवो आसाय? ताणें परतीपाट केलो, 100 मापां गंव. हाणें ताका सांगलें, तुजें रीण पत्र घे आनी 80 बरय. आनी तोजवीतेन आपलें काम केलें म्हूण त्या नाटबुदीच्या मुग्दमाक धोनयान वाखाणलो. कित्याक संवसारी मनशां आपल्या सारके लागीं चलता घोळटाना उजवाडाच्या मनशां परस अदीक तोजवीतीचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. तोजवीतेन आपलें काम केलें म्हूण धोनयान त्या नाटबुदीच्या मुग्दमाक वर्णिलो. लूक 16:8. नियाळा कादार. आमचो समाज 2 तरेचो मनशां वरवीं वांटलेलो आसा. देव बिरांतीन जियेतली मनशां आनी संवसाराच्या तत्वांनी जियेतली मनशां. देव बिरांतीन जियेतली मनशां एकमतीन एक बरी नोकरी, वावराच्या जाग्यार उदरगत, सगळे मेहनतीन फावो जावंक रावतात. जाल्यार संवसाराच्या तत्वांनी जियेतली मनशां ह्यो नोकऱ्यो वो जुट्ट्यो आडगां नाडगां करून मेळोवन घेतात. कित्याक संवसारी मनशां आपल्या सारक्या लागीं चलता घोळटाना उजवाडाच्या मनशां परस अदीक तोजवीतेचे. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां एका गिरेस्त मनशाची खबर मेळटा. त्या मनशाचो सगलो कारबार तो मुग्दम सांबाळटालो. धोनयाचो विस्वास जिखून त्या मुग्दमान आपलें काम करपाचें सोडून दिलें. हे खातीर जेन्ना त्या गिरेस्त मनशाक कोणें तरी मुग्दमाची फिर्याद केली तेन्ना आपले हुशारकायेन आपल्या मुग्दमाचें नाटबुद्दीपण हुस्कसायलें. ह्या वरवीं त्या गिरेस्त मनशाक न्हयच आपली गिरेस्तकाय परतून मेळ्ळी, ताका आपलो मुग्दमाचोय वावर दिलो. आयच्या पयल्या वाचपान बागिवोन पावलू रोमकारांक बरोवन तांकां बरी मनशां म्हूण वाखाणटा. एक क्रिस्ताचो मुग्दम कसो विदेशांक देवाचें उतर परगटपाचो वावर चालू दवरतलो म्हूण आस्वासन दिता. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, सदांच आमचो वावर तोजवीतेन करून देवाची साबासकी जोडूंक वावरया.